मुगथाचा रसा जे काय तुझी नावी तुम्ही मागता ते बापातां तुमका मागून धाडटा एका मोडान एका काळजा तुझी नावी सोम्या आमी आयल्या भयणीचे मोगा मेळ्ळी जेजू तुजो मधुर सांगात सोडटा एका मोनान एका काळजान तुझे नावे सोम्या आमी आयल्या भयणीचे मोगा मेळ्ळी जेजू तुजो मधुर सांगात सोडटा वाते म्हजे नावी मागता ते हांव तांचे मदगताचा रसा जे काय म्हजे नावी तुमी मागता ते बापातां तुमकां मागून धाडटा एका मोनान एका काळजान तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या भाव भयणीचे मोगा मेळ्ळी जेजू तुजो मधुर सांगात सोडटा एका मोडान एका काळजान तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या भाव भयणीचे मोगा मेळ्ळी जेजू तुजो मधुर सांगात सोडटा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो आणि भयणीनो पवित्र सक्रामेंतांतल्या येवकरिस्तांतल्या जेजूक 40 वरांचो सांगात ताचें आराधन करून ताची स्तुती गावन ताचो सांगात आमी सोदून आयल्या ताचो सांगात आमी जोडूंक आशिल्ल्या आनी देखून 40 वरां ताच्या सांगाता ताच्या मुखार करचिल्या उपरांत आतां हांगासर हे मिसाचें बलिदान भेटोवन त्याच येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमच्या काळजांत येवन ताणें बिडार करी जाय आमकां ताचो शाश्वत सांगात दी जाय म्हणल्या उद्देशान ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक भावानो भयणीनो हांगासर आमी आसा जेजू आमच्या खातीर येवकरिस्तांत आसा आमकां तो दीस रात राखून आसा आमकां तो स्वागत करता ताका आयिल्ल्या वेळार आमकां तो संतोशान ताचें बेसांव तो दिता तेंच सगळीं वरास आमी भोगल्या उपरांत हे प्रत्येक 40 वरांचे ताच्या हाजरेंत ताच्या सांगाता करचोचे भाग तुमी जोडले देवाक जेजूक प्रत्येक तरान आमी अर्गां दिवया हे एक बेसांव आमकां ताणें दिल्ल्या खातीर सदांच तो आमचे सवय रावोवन दी म्हणून मागया ताचो सांगात बिलकूल आमकां चुकानाशें आमकां तो राखून दी म्हणून मागया आनी हें बलिदान आमी आतां भेटोवंक आसा फोव त्या तरान भेटोवच्या खातीर आमचें पातकां आमचें उणेपण आमी वळखून ताची काकूळट आनी बोगसाणें मागया सांगता आमी म्हणया हांव देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो उचारून सांगता
मनाची तूं तोंडार सारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो मोड अपराध ह्या पासून घेवन सांज संवपाक सगळ्या देवदूतांक भोगता आनी तुका भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमचे खातीर कुर्सार मरून तुज्या पुतान सैतानाचें बळ मोडलें. तुजे गणित जाणवयेचे आनी मोगाचे हे येवजणे पसत आमी तुका दिन वाचतां आनी ताच्या सांगाता एक दीस आमकांय पुनर्जिवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राज करता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. तख्तल्यांक दय दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सरेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक जीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सरेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव पाटी सरूंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे काड ओडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केडण्या आनी तिंप्या मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सरेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अकमणाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भाशेन घट केलां. हांव लजीक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा. तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत? आमी सांगाता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावूं. पळया, सरेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत? देवाचें उतार हें. सर्वेस्परा
तुजेच पासून ही लज हांव भोगता हांव जाला म्हज्या भावा भयणीक परकी म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी तुझ्या घराचो मान रक्षे खातीर लासता म्हजी काळी तुका खिणतेल्यो खेपडायो मुजेर पडत आसा खेपडायांनी शिनला मुजी काळी निवला मुजे जिणेचो संतोष कोण तरी दया करीत काय म्हूण त्रेगो नासलो कोणच ना जालो कोण तरी बुजवून दीत काय म्हूण आशे नासलो कोणच मेळना जालो हांव भुकेलो आनी तांणी म्हज्या खाणान घालो कोडू बोळ हांव तांनिलो आनी म्हज्या पिवानान घालो शिरको गितांगावन देवाचें नांव हांव वखणटलो अर्गां स्तुती कर ताची महिमा वर्णितलो हे पळय दुबळी धाकटी संतोस्तली देवदर्शन आशितलांची काळजां नव्या हुरूपान भरतली चाराया तूं खाल जालोय बापाक भोळे शेळये बरी तुका वेलो कुर्सार जोडच्याक सोमी तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू माते वापर मने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजक असो शिंगेलो आनी म्हणालो हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात तांणी ताका
रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा हांव ताका दन्न दिवंक एक बरो संदर्भ तो सोदतालो. फुगनातलेल्या उंड्याच्या परबेच्या पयल्या दिसा शिस जेजूस अशें येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी खुशी. जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर फाल्यां ह्या मनशा सशी वसा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला, हांव म्हज्या शिसा सांगता तुज्या घरा पास्काची परवण करतां. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शिस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जातच आपल्या 12 शिसा सांगता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो. शिसा कांतले आनी एकलोच हांव वे तो सोमिया अशें विचारी लागले. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हज्या सांगता फलंगणांत हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशा पूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ज्या कोणा मुखांत्र मनशा पूत पराधीन जाता ताका हाय काटा काटा. जल्मूंकूच नातुल्लो तो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसलें. तितल्यार घातान पराधीन करूंक वेतेल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तूंच तें सांगताय. देवाचें उतर वखणी तुका क्रिस्ता. मेले एकेकूच करून मेले. एका वर्सा आदीं हांगा कार्मेल गुड्यार कोणाक हांगाच्या आंब्यांची रूस आसा, आमचे रूख एकेकूच करून मरचे पळयत आसतना मस्तू निराशा जाली. एकेकूच करून मोर्ते आसात, मेले मेले म्हणून. मस्तू जाणांक तांतू बोगणाय आसात. हांगा गुड्याक आयिल्ल्या वेळार एक तोर तरी एक आंबो तरी खाय जाय म्हणून. पूण हे रूख आतां गरमेक गी आनी खंयच्या कारणाक लागून की मोर्ते आसात, तेंय सोडून हांगा इतल्या भोव पवित्र जाग्यार आसले रूख मोरचे म्हळ्यार कशें. हर एकाक एक आवदी आसा वय जाणाव आमी, प्राय जाताना सकट मरतात. पूण आमचो हांगाचो पाद्र्याप आसा म्हळ्यार एकलोच न्ही, उरिल्लेय आसात कम्युनिटीचे. पूण तांच्या मदें एकलो फादर दीप तो अभिमानान म्हणालो, तुका खबर आहा पोरूं पुरा मोरूंक तेंकले रूख आतां पुरा जिवाळ जाल्यात. ताका ताणें थोडें वखात केलें, रुखांक जाय पुरतो ईट दिलो आनी जीव परत्यान हाडलो. मेले मेले म्हूण आमी सोडल्यार वेगी मरतात ते. पूण मेले म्हणून ह्या मोर्ते आसात म्हूण कांय तरी आमी प्रयत्न केलो जाल्यार परत्यान जीव हाडूंक जाता. आमी नियाळटा येवकरिस्त आमकां सासनीक जिवीत दिता म्हणून. येवकरिस्ता वयर 1700 वर्सां आदीं, सुमार 1700 वर्सां आदीं पवित्र सभेच्या व्हड एक दोतोरान शिकोणदारान आमकां अपुर्बायेची शिकोवण दिल्या. सांत आंब्रोस तो. आनी मरणा विशांत कित्याक सासनीक जिवीत म्हणटना ताका प्रतिरोध जावन मरणाच्या विरोध सासनीक जिवीत. आनी मरण कशें येता म्हणून सांत आंब्रोस आमकां अपुर्बायेन सांगता. एका माडाक बायल्यान तो गट आसल्यारी, एक माडी बायल्यान गट आसल्याली, भितर तीर्ल जैतर सुकून गेलो. 4 दीस तो माड आणकी 5वो उरतलो, पूण मरण निगंट. आनी हाका लागून दे बोनो मोर्तीस म्हणल्या आपल्या शर्मावांत उबा घेवन मनीस सा आंब्रोस अशें म्हणटा, 3 नमुन्यांची मरणां. कुडीचें मरण. कुडीचें मरण बरेंच म्हणटा तो. स्वाभावीक जावन जल्माक आयिल्लीं हरियेकली आमी मरूंक आसा. देखून कुडीचें मरण बरें कित्याक आमी जितले बेगी मरता
सर्गींच्या राजाक आमी पावता. देखून आमचो सासणीक शेवट पावूंक कुडीचें मरण गरजेचें, बेजीक कंडिशन. देखून कुडीचें मरण. आनी एक मरण, आत्म्याचें मरण. आत्म्याचें मरण, डेथ ऑफ द सोल. पातकाक लागून आमी आमच्या आत्म्याक मरता. आनी हाच्या वयर हो मस्तू बी भर दिता. आमी पुडपुडीच जावन अपुरबायेचे दिसून संवसारा मुखार वचूंक पुरो, पूण आत्म्यांत मेल्ले आमचे मदें जायते आसात. मेल्ल्याक आमी म्हणटा सिमेस्त्रीन घाला. ना, आमच्या मदें जायते आमी मेल्ले चलते आसा. कित्याक आत्म्यान मेल्ले आसा आमी. पातकाक लागून आमी आत्म्याक मरता, आत्म्यांत मरता. जाल्यार आत्म्याक आमी जीव करचो कसो, ह्या आत्म्याक जिवाळ दवरचो कसो, नियाळ करया. तिसरें मरण म्हणटा, आपल्या भावाच्या मरणा विशीं बरोवन सांत आंब्रोज म्हणटा, पातकाक मरण. जो मनीस भाग्यवंतपणी जियोंक साधन करता तो पातकाक मरोंक लायता. सा पावलो जर तर आमकां म्हणटा पातकाक लागून मरण आयलें. भाग्यवंत मनीस आपल्या भाग्यवंतपणान पातकाक मरोंक लायता. ही आमची जीक. पळया, आनी थोड्याच वरांनी आमी ह्या 3 दिसांनी भितर सरता. हे जैत आमचें पातकाक मरोंक लावनचें जैत. हें ब्रेस्तार जावंक पुरो. भगवंत ब्रेस्तार शुक्रार जेजू मेलो म्हूण सगळो संवसार हांसलो, पूण तो मरणांतलो जैत वंच जालो. पातकाक ताणें मरोंक केलें आपल्या जैतान. देखून हो सांत म्हणटा, पातकाक, ह्या पातकाचें मरण. देखून आमी जिवंत आसूंक जाय म्हणली आशा आमच्या हरी एकल्या थंय आसा. ही आशा आमी थांबय जाय म्हणटा सांत आंब्रोस. आनी ताच्याच उतरांनी ताचो शीस सांत आगोस्तीन, सोम्या कोणा लागीं वचूं आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची म्हूण सांत पेत्रोन सांगिल्ल्या बरी, आमचो आत्मो विशे वा विन तो तुजे थंय थांबता पर्यान. पळया, गुरू सारकें शिसी त्याच उतरांनी उलयता. आमचो आत्मो देवा थंय थांबता पर्यान. आमकां प्रस्तावरान बिस्पाणी सांगलें 40 वरां आमी आराधनान करशिलीं. 40 वरां मस्तू चरित्राक आसा. एक 2 संगतीचो आमी उगडास काडया. पयलें जावन 40 वरांचें हें भक्तीपण आरंभ जाल्लें सांत आंब्रोजाच्या गांवांत, ताच्या पवित्र सभेंत, इटलीच्या मिलान गांवांत. मस्तू वर्सां उपरांत जावं पुरो, सुमार 1000 वर्सां उपरांत तें आरंभ जालें. पूण सांत आंब्रोजाचो प्रभाव उत्सव म्हणयत, कित्याक येवकरिस्ता वयर हो सांत खतखतीत आसुल्लो. हरी एका संगती वयर जैत व्हरूंक आमकां जाय येवकरिस्त म्हणून. हाका लागून झूज आमचेर मांडटा आसतना, भोंवतणी राजकीय लागड संगतीक लागून झूज मांडटना थंय एकल्या भगवंत पाद्र्यापान वर्साक एक 4 फावटी 40 वरांचें निरंतर आराधन आमी करया, येवकरिस्ताचो आदार मागया म्हणून सुरू केलें. क्रिस्मसा वेळार, करेजमा वेळार, पेंतेकोस्ता वेळार आनी आसुपसांवाच्या फेस्ता वेळार 4 घडयांनी सगळें वर्स एक 4 ते 3 म्हयन्याचो हंत करून दिल्ल्या बरी. झुजा वयर जैत व्हरूंक. भाव भयणीनो, भारतांत आसली आमी जाणाव, आज आमच्या वयर एक झुजाचें मोड आसा. राजकीय झूज, वैयक्तीक मोसराचें झूज, दुसऱ्या नमुन्यांचें झूज. हांचे वयर जैत व्हरूंक जायचें जाल्यार तालवार आमी घेया. जेजून सांगलें, पूण आतां ती तालवार चिरयेंत घाल. खंयच्या वेळार आमी झुजूंक जाय त्या वेळार झुजया, पूण ताच्या पयलें आमचे हात पाय तांकीवंत करया. आनी हे हात पाय चला जाय जाल्यार आमचो आत्मो चलोवंक जाय. आत्मो ना जाल्यार आमी मेल्ल्या बरी. हाका लागून 40 वरांचें आराधन गरजेचें. ताच्या उपरांत थोडी वर्सां गेलीं. करेजमाच्या काळार तुमी हो शब्द आयकला जावं पुरो. आज एक नापसंद शब्द जाला, कार्निवाल म्हणून. कार्निवाल. करेजमा वेळार आतां उपवास दंडवण सुरू जाता. एक 2 दीस मजेन काडया, मजा मजा मजा.
आणि हाका पवित्र सभेन एक प्रतिरोध केलो. असो संसार ह्या वशांत गेलो जाल्यार मजा मजा म्हूण गेलो जाल्यार आमी आमचो भावार्थी सांगतले. हांव पळय आज तशेंच जालां. हाका प्रतिरोध आमी कसो करचो? सोमी नाका म्हूण लोक धांवतना आमी सोमिया लागीं धांवया. म्हाका एक उगडास येता. कॅनडा गांवच्या टॉरंटो म्हणल्या कडेन पयलें त्या गांवांत एका काळार क्रिस्तांव गांव हे. तांच्या पार्लिमेंटाच्या मुखार आमच्या दिल्ली आसल्या बरी तांणी सैतानाक एक इगर्ज बांदली. सगळ्यांनी विरोध केलो. मागीर आतां कितें जालां म्हूण म्हाका खबर ना. सैतानाक. आनी आमच्या मदें येवकरिस्त घेवन आमी पुरशांव काडची रीत आसली. पूण ह्या अभिवृद्धी जाल्ल्या गांवांनी मंथन येत आसतना समृद्धी येत आसतना देव नाका म्हूण लोक धांवता. बिस्प म्हणालो लोक कोण येता तो येवं नातली घरा रावूं. हांव येवकरिस्त घेतलो आनी आमच्या रस्त्यांनी पुरशांव घेवन वेतलो. जी कोण धैर्य घेतात म्हज्या फाटल्यान या. मस्त लोक आयलो. एका रितीन झुजूत म्हूण येत हेरां आमकां बेस्तावंक पळयत आसतना, हेरां आमकां पांया मळां दोमकोवंक पळयत आसतना आमकां पयलो उपाय आमचो आत्मो घट करया असल्या 40 वरांक. आनी हाका लागून चरित्र कितें सांगता आमकां? 40 वरां आमचे मलगडे कितें करूंक लागले? सेपुलकार कर्ण जेजूची कूड कुर्सा वयली देवून ताच्या लागीं रावन 40 वरांचें जागरण करताले. आनी 40 वरांचें जागरण करता आसतना सवकास पवित्र सभेन चिंतले हाच्या बदलाक आमी येवकरिस्त विशेवाचो आल्तार म्हूण करया. देखून जेजूची कूड दवरल्या कडेन, जेजूची कूड म्हळ्यार इमाजीची कूड ती दवरल्या कडेन ताच्या वयर तांणी साक्रामेंत दवरून 40 वरां. जाणात तुमी 40 वरां केदाळा म्हणून? हाका लागून 40 वरांचो उपवासी आसा. शुक्रार आनी मान्या शुक्रार धरून सगळो सोनवार पवित्र सभा चड करून आमकां बिस्पांक जागयता तांच्या दस्तावेजांत लोकांक उगडास करून दिया 40 वरांचो उपवास. कित्याक ह्या 40 वरांनी जेजू फणांत आसलो तो जैतेवंत जावन आयलो सासनीक जिवीत आमकां दिवच्याक. देखून भाव भयणीनो, शाबासकी आमी हर एकल्याक दिवंक जाय. आमच्या मदल्या हर एकल्याक. तुमी थोडीं वरां, जायतीं वरां, थोडीं जाणां भोवशा ह्या 40 वरांतली 25-30 वरां तुमी हांगा रावल्यात. शाबासकी दिवंक जाय आमी एकामेकाक आमच्या तिरासणेक. सकाळां इगर्जेक वेताय, काम ना तुका म्हणटाना हांव इगर्जेक वेतां, म्हाका काम आसा. हाका लागून एका सांताचो हांव दाखलो दिवंक सोदतां. आनी एकलो भाग्यवंत साक्रामेंताचो सांत आल्फोन्स लिगरी. हाचींच उतरां हांव हांगा वापरतां. ताणें म्हळें हें सगळें ताणें बरयल्लेंच व्याख्यानां हांव सांगते आसा. सांत आल्फोन्स लिगरी नैतीक शास्त्रेंचो पात्रोण तो. इंडियेच्या म्हळ्यार आमच्या इंडियाच्या ताच्या जायत्या वावरांनी सान फ्रांसीस सावेर येवकरिस्ताच्या आराधनांत हांव जीवसान घेतलो. कित्याक दिसाचे तो आत्म्यांक दिकच्या खातीर वावुरतालो आनी रातींचे आपलो वेळ साक्रामेंता मुखार तो खर्चितालो. कोण? सान आल्फोन्स लिगोरी म्हणटा. आनी सान फ्रांसीस रेजीस आनी एकलो सांत अशेंच करतालो म्हणटा हो सांत. थोड्या फावटी जर इगर्जेचें दार बंद आसलें तर इगर्जे भायर दिमबेर पडून देवा सांगता रावची आशा तो थांबयतालो. जावं पावस या थंडी आपणाक शांती दितेल्या साक्रामेंतांतल्या सोम्या संगी रावची ताची आशा जावन आसली. जावं पावस या थंडी इगर्जेचें दार जर तर बंद आसा भायर तो दिमबेर रावतालो. पूण सोम्या सांगता म्हाका रावूंक जाय. मस्त धादोसकाय म्हाका. थोड्या फावटी रातीचे 10 वरांचेर आमी इगर्जेचें दार बंद करता. त्या 10 वरांचे 5 मिनटां आसतना सयत थोडीं जाणां धांवून येतात. निमाणें तुज्या बापाय लागीं, तुज्या आवय लागीं बेसावदी आणा, बेसावदी माय, बेसावदी डॅडी, बेसावदी मम्मी म्हणल्या बरी हांगा जेजूचे बेसांव घेवन तीं घरा येतात. न्हय गी आमची अपुरबाय. सकाळींच्या 5:30 वरांचे 5 वरांचे हांगा इगर्ज उक्ती करतना धांवून लोक आसता. दोनपाराच्या बारा
हांवें परत्यान परत्यान दाखलो दिवचो. 1-2-4 कुटुंबां हांव पळयतालो. म्हाका भरती दादूस काय घोव बायल तांची दोगां भुरगीं सकाळीं आयलीं जावं पुरो सांजो सांजेचो तेच सकाळीं सांगता बसून सोमिया मुखार, सोमिया मुखार. आनी हाका लागून वचचो सांत वडूल हांवें सांगलो. सांत आल्फोन्स लिगरी अशें सांगता. पळया कितली बरी जाप ह्या संताची. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार येताना कितें करूंक जाय म्हूण थोडीं विचारतात. ताणें सांगचें पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार येताना हांवें कितें करूंक जाय म्हूण थोडीं विचारतात. ताचो मोग करा, ताका होगळाप दिया, अर्गां दिया, ताचे लागीं कितें जाय तें विचारा. एकलो ताणेल्लो मनीस शुद्ध जरी लागीं येता आसतना कितें करता तेंच तुमी करा. एक ताणेल्लो मनीस जरी लागीं येता आसतना शुद्ध जरी लागीं येता आसतना कितें करता तेंच तुमी करा. कितली बरी आपुरबायेची जाप. व्हड व्हड देवशास्त्र ना, मागा, होगळाप दिया आनी कितें जाय तें विचारा. पूण भाव भयणीनो, इल्ली जागृतकाय घेया. हाची शुभ वार्ता पळया. कित्याक आनी आमकां मीस ना. फाल्यांच्या सांजेर तावन आमी पवित्र 3 दिसांनी भितर सरता. निमाण्यो घडयो जेजूच्यो. एका लेखान ही सुवार्ता जेजूचें निमाणें जेवण आमकां सांगता. आनी जेजू आपल्या शिसा सांगता पास्काचें जेवण जेवलो. ताणें पयलें ताच्या शिसांक धाडलां जेवणाक तयार करा म्हणून. आनी सडावतांच्या आमच्या घरांनी हें लास्ट सपर म्हणलें पिंतूर आसा. पळयलां न्ही तुमी. एक मेज आनी ताच्या भोंवतणी ताचें शीस. तें लास्ट सपर न्हय, निमाणें जेवण न्हय तें. तें पिंतूर रचल्लें या पिंतरायिल्लें लिओनार्डो म्हणल्यान विंची गांव आसो तो. इटलीच्या विंची म्हणल्या गांवचो तो. आनी तो त्या पिंतुरांत हें आयची सुवार्ता पिंतरायता. तुमचे मदलो एकलो म्हाका नेगारतलो, विकृत करतलो. तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो. तोळ सगळे शीस घाबरतात, हांव गी सोमिया, हांव गी सोमिया, हांव गी सोमिया. आनी तें ओ लिओनार्डो पिंतरायता. सगळ्यांचो हाव भाव त्या पिंतुराचेर घालता. लिओनार्डोन त्या 12 शिसांक पिंतरायले. आज आमी आमकां पिंतराया तांतू. तुमचे मदलो कोण तो? तुमचे मदलो कोण तो? जेजू जाल्यारय ताचो मान राखता. जुदासाचो मान राखता. तो सांगना ताका खबर आहा जुदासा तूं म्हूण येतालें. तुमचे मदलो एकलो तो. सगळ्यांक ताका उजेणी. पूण जुदासाची हुशारगाय पळया. हांव गी सोमिया म्हूण ताणें नाटकच केलो जेजू मुखार. हें उगडास दवरया. जुदासान सोमियाक विकृत उपरांत केलो. पयलें ताणें आपणाकच विकृत केलो. आपणाकच विकृत केलो. आनी ताका उपरांत तो सोमियाक विचार म्हणटा सोमिया हांव गी तो. ही आसा हो आसा फरक आमच्या जिणेंतलो. आमी अशेंय आसाव तशेंय आसाव. आज विंचोवन करया. येवकारिस्तांतल्या जेजून आमकां आशिर्वादान भरलां. ह्या आशिर्वादा काल आमी जियेतेली हांव सासनीक जिवीत आमी जोडलां. ते संतोश बरी जावन आमी सरतेली हांव. आनी मुखल्या ह्या 3 दिसांनी खंडीत आमचेर कृपा भरपूर 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 मापान वाळटली. देव आमकां पावूं. जिवितीलाय देवा एका शेवटाक तुझे दयेक ओटून रावून जिवीत जोडच्या. जोडलेले जिवीत सेवेत वांटून दिवच्या. बरोवन वंगता तितले परत घेवच्या. घे तर आमचे हे जिणे तूं
तुवेंच दिल्लें तें देणे उंड्या वायना सोवे ओंपतांव हे भेटवणें घे तर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्लें तें देणे उंड्या वायना सोवे ओंपतांव हे भेटवणें आमचो केलोय देवा लेख नासतना देख जावन दिलोय पूत म्हूण लेखी नासतना पुतान ताकाच खाली केलो कुसाच्या मोरणां ताणें केल्ले परीस करूंक दिली प्रेरणा घे तर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले हे देणे उंड्या वायना सोवे ओंपतांव हे भेटवणें घे तर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे उंड्या वायना सोवे ओंपतांव हे भेटवणें आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे उंड्या वायना सोवे ओंपतांव हे भेटवणें घे तर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे उंड्या वायना सोवे ओंपतांव हे भेटवणें म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात हे तुमच्या आत्म्यातलें बलिदान आपल्या मनांतली महिमे आमचे लेगीत पवित्र श्रेष्ठ देवाक सर्वेस्वर देव मानून घे सर्वेस्परा जेजूच्या कश्टा मरणाचो गूट संभ्रमून आमी तुका भेटयतांव ती देणी दयेन मानून घे ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो तांच्या कश्टा मरणाचो फळ आमचे भक्तीपण जिणयेंत दिसान दीस वाड अशें कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परा दय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया क्षमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताच्या जिवीत दितेल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें ही वर्ती गणितां सोडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमतांव ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाकणटात सर्गार तांचे वाकणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव
बाबा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगात पथकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारुतेलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्थाचो गुट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास केळ आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करण आमी मागता अवकां मरिये देवाचे माये संगाती बगेव झुजो तिचो पती बगेव दर्द आनी सवकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान
सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचे बागेन आमच्या सर्वंडा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानच रेखल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोडकी पोद्योनी महिमा तुजी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेतान राडवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दिया देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली बाळूक जेजू कुटुंबाच्या संध्यांनी मुखार येवन ಯಾಜಕಾಂಕ ಕುಂಗಾರಾಗ ಪೊನ್ವರ್ಚೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಉಳಿದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು Gesù gloria gloria Gesù swadi gloria Ikal sangur gloria Swagat 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 tuka Gesù gloria
स्वादीक पोळ्या एकाळजान दूर पोळ्या स्वागत 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 तुका सर्गीच्या आत्म्यांती आमच्या प्रकाश तुजो फांक जिणयेच्या पैणार आमच्या बरवशा पातका काडूक निवराय कृपेन तुज्या नेट कृपेन तुज्या नेट सर्गीची वाट जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक पोळ्या एकाळजान दूर पोळ्या स्वागत 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 तुका प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या विश्वासी बापा, आम्ही तुका समर्पिलां तें बलिदान तुझ्या पुताचे मरण परगट करता. या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमर जिवीत दिताय म्हणून आमी भावार्थान सदमनता. तें महिमेवंत अमर जिवीत पुनर्जीवनपणांत आमकां मेळटलें म्हणून तीर बरवसो धरून ह्या दुखांच्या कोंडांत आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या प्रमाणे धिरान चलोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सोम्याचे नांव सदैव जावं. आतां सदां सर्वदा. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. ताणे रचला सर्गांनी संवसार. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. भवन निबडिनो एक अपूर्व आणि कुरपाळ घडी ही. जुबलेवाच्या या बागी वर्सा 40 वरांतावन हांगासर पवित्र सक्रामेंताचे निरंतर आराधन चल्लें. आनी ह्या सुम्या संगी 40 वरांच्या संपणेच्या मिसाक आमी साक जावन आसा. फाटल्या 15 वर्सां तावन बागेवन हप्त्यांत हें दावसांव आमी हांगासर आदारीत आयल्या.
सगळे कर्नाटकाच्या पवित्र सभेंत हे देवसांव ह्या पुणशेतान मात्र चलता म्हळ्यार चूक जावची ना. हांगासर आराधना सांगता 40 वरांय कुमसराचो सक्रामेंत जोडूंक अवकाश सयत आसलो आनी ताचे तावन सोम्याचे भोगसणे आनी काकुळतो आमी अनुभव केलो. आनी आतां वरां 10 जाल्यारय तुमी इतल्या व्हड संख्यान हांगासर आसचें पळयतना पवित्र युक्रिस्त आनी कुमसरातय तुमकां आसची भक्त आनी अभिमान धर म्हूण दिसून येता. हांगासर आनी इतलीं वरां ताणें तितलीं वरां करची म्हणून दबाव ना, कायदो ना. तरी कालच्या सकाळींच्या 6 वरांच्या सुरवातेच्या मिसा तावन धरन नायट विजील जावन आनी आतां ह्या संपणेच्या मिसा पर्यंत पुणशेत बरनो लोक असो न्हू भोव अपुरबायेन हें आराधन चल्लें. तशेंच कुमसराकी भावार्थ्यांची लायन मोठवी जाल्लीच ना. ह्या तुमच्या भक्तेक आमचो एक व्हड सलाम. दुसऱ्यान हांगासर आमी विविध प्रकारांची मागण्या रीत चलोवन व्हेली. दाखल्याक लेक्सियो दिविना देवाचें उतर वाचून परत्यान वाचून नियाळ करून ध्यान करचें, संगीत वजंत्रां मात्र वापरून सुमयेची स्तुती करची, भजन गावन सुमयेची वांकणणी करची. हें कालच्या दिसाची विशेशता. तर आज सकाळीं किर्तनां वापरून मोदें मोदें मौन सांबाळून आमी आराधन मुखारून व्हेलें आनी निमाण्या बेसवा पयलें तेजे मागणे मुखांतर ह्या 40 वरांच्या आराधनाच्या शिखराक आमी पावल्या. त्या पयले फावटी भुरग्यांनीच आराधन चलोवन व्हेलें. सुमयेच्या पाश्यमाच्या गिताचेर ध्यान केलें आनी घुमटां बुडोवन सुमयाची स्तुती केली. हांव चिंता आराधनांत घुमटां वाजोवची हें पयले फावटी कोण ना. सडतांव आराधन म्हणटना कॅरिझमॅटीक रीत आमकां वळखीची आनी हें मात्र लोकांक आवडटा म्हणून जेराळ चिंताप. अशें आसता हे नवे प्रकार हांगासर चलोवंक आमकां इल्ली खावजणी आसली. लोक स्विकार करीत गी ना म्हणून वा मोदें उठोन वसत कोण ना म्हणचो दुबाव आसलो. पूण ह्या हर प्रकारांनी तुमी सक्रीय रितीन भाग घेतली रीत पळयतना आमकां आमचीच लज भोगली. हे नवे प्रकारय आमकां बरे लागतात. असले आनी दुसरे नवे प्रयोग येवं दीत म्हणून तुमी तुमच्या श्रायनफूल हाजीरपणा मुखांतर आमकां दाखोवन दिलें. तुमकां शाबास म्हणटा आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर ही सुमया संगीत 40 वरां चलोवंक आमकां जायत्यांचो आदार मेळ्ळा. देसिसचे तशें धर्मीक याजक, धर्म भयणी, लायक भाव भयणी, कॅरिझमॅटीक पंगड, हेळिल्ले आनी नावार्दीक गावपी आनी संगीतगार हांणी तांकां नमियेरलेल्या वेळार येवन अपुरबायेन आराधन चलोवन व्हेलां आनी हजार असलेल्या भावार्थ्यांक मागोवंक आदार दिला. तशेंच संगीतान आदार दिवन आमची काळजां मनां देवा थंय उबारूंक दिल्ले आसात. मानेस्त विलियम डिसोजा आनी क्लिफर्ड डिसोजा तांकां आमचे दिनवास. ह्या जानेरांत बाळका जेजूचें वार्षिक फेस्त आचरण करूंक आयिल्ल्या वेळार आमचे दिएसीसचे विगार जेराल मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना हे पुणशेत ह्या दिएसीसचें एक पावर हावज म्हणून उद्गारलें. तांची हीं उतरां ह्या पुणशेताची महिमा कितें म्हूण पासारता. पावर हावस सांगता हे पुणशेत एक वॉशिंग मिशिनी वय, दोबी गाटी वय म्हूण येता. हांव कित्याक हें सांगता गे म्हळ्यार कशें वॉशिंग मिशिनाक मेळे वस्तूर घालता आनी नितळ वस्तूर भायर काडटा तशें हें पुणशेत जायत्या भावार्थांक कुमसराच्या सक्रामेंता मुखांतर आपणाचें पातकाचें मेळेपण धुवन काडन नितळ जावंक एक अवकाश. ह्या 40 वरांनी कितल्या लोकांनी कुमसराचो सक्रामेंत जोडला म्हणून सांगूंक जायना. राती नायट विजिला वेळार कालच्या राती 12:30 वरार एकलो तरणाटो येवन म्हणालो, फादर म्हाका कुमसार जायचें म्हूण. आनी आत्तां मी सूर जावच्या पयलें म्हणसरी आमचे याजक कुमसारींत आसले. हे न्हय मात्र ह्या 40 वरांनी बगार वर्साच्या 365 दिसी न्हय मात्र मालगडी तरणाटी सवती येवन आपणाचें काळीज उक्तें करतना आनी कुमसरा उपरांत तांची काळजां मनां हाळू करून तोंडार हांसो दिवन वेतना आमकां याजकांक जावचो संतोश आनी तृप्ती निजाकी वर्ती. असलो एक काळजां मनां नितळ करचो आनी देवा आनी पेल्या लागीं पातका वरवीं मोडलो संबंद नव्यान रुता करचो सक्रामेंत दिवंक आमच्या कोवेंताच्या याजकांनी जायतो सॅक्रिफीस केला. कुमसरांत आमकां पयशिल्ल्या मिसांव गांव बळ्ळारीच्या हुईन आडगळीतावन मनदीक बाब लॅन्सी रेबेल्लोनी व्हड आदार दिला. तुमचे नांवें ह्या सर्व याजकांक म्हजो मान बगयता. तशेंच आमचे ब्रदर्स मुखले कर्मिलीत पुणशेताच्या हेर कामांनी तांचो तेंको आसाच. सर्व कर्मिलितांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जर कोणाकी कुमसार जावंक आसा
तुमी फाल्यां येवं येता आमची दारां सदांच तुमकां उक्तीं आसात. सोम्या संगीत 40 वरां अर्थाबरीत रितीन चलोवंक ह्या पुणशेताच्या हेर कामांनी कुमक करच्या स्वयंसेवकांनी बाळूक जेजू कुटाम, सेक्युलर कर्मिलीत, इन्फेंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स एसोसिएशन, इन्फेंट जीजस जेवण समिती तशें पुणशेताच्या सिब्बंदींनी प्रत्येक जावन आमचो सॅक्रिस्टियन ग्रेशियन डिसोजा ह्या पोटी तांची निस्वार्थी सेवा दिल्या तांच्या बऱ्या मनाक आमी आभारी म्हणटा. आयची वेदी सोबयल्या बाजलच्या ग्लॅनीन, फाटल्यान उजवाड दिला कोर्डेलच्या बेन्नान, मिडिया बाबतींत कुमक दिला कार्मेल किरण मिडियाच्या जॉनान, आपुरबाईचें पोस्टरां पिंतरायल्यान बाब जोसी सिद्धकटेन आनी गायन केलां कार्मेल कॉयरान. तुमकां सुमेस्तांक आमी आभारी जावन आसा. बगेवन हप्त्यांत म्हणजे ब्रेस्तारा फाल्यां सांजेर 6 वरार सुम्येच्या निमाणे जेवणाचो संभ्रम हांगसर आसतलो. मोदेने पर्यंत हांगसर आराधन आसतलें. भोवन आनी भयणीनो, सकडांक वंदन केले उपरांत हांवें दोगांक 11 दवरला. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलेलें आसा जो कोण निमाणो आसा तो पयलो जातलो. एवकरिस्तीक जेजू सासणीक बरोवसो ह्या ध्येयकाल आनी प्रत्येक जावन 40 वरांच्या ह्या आराधनाची चरित्र्या भोव आपुरबायेन आमचे मुखार दवरनो. कालच्या दिसा आपुरबायेन लेक्सियो दिविना तशेंच जेजू मागणे मुखांतर आराधन चलून व्हेल्ले आसात. मनदीक बाब रुडॉल्फ राज पिंटो, आमचेच कर्मिलीत याजक, प्रस्तुत CCBI हाचे देवस्तुती आयोगाचे राष्ट्रीय कार्यदर्शी, तांकां तुमचे नांवे हांव दिनवस्ती पाठयतां. 11 म्हणटच 11 न्हय, बगार आमचो मोगाळ गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर लुईस पॉल सोस. ते आतां निवृत्त गवळी बाप म्हणटना रातीचें बेगीन जेवन सुशेग गेजे आसले ते आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्साचें हें सुम्या संगी 40 वरांचें आराधन चलयतना आमकां येवन आशिर्वादीत करचें म्हणून विनंती केल्ले वेळार तांणी कुशे मनान आमकां तांची हाजरी बसयली आनी ते हांगा आसात. आमचे गवळी बाप आमकां सदांच हुरुपायेन भरचें, मार्गदर्शन दिवचें आनी तुमी बरें करतात, तुमी बारी हुशार म्हणून सांगून तांकां मेळिल्ल्या वेळार आमची पाड तापडटात ते. हांगसर येवच्या भक्तिकांक आमी दिवच्या आत्मीक सेवेतें तांकां व्हरतो अभिमान आसा आनी तें जायते फावटी तांणी परगट उसारलां. मोगाळ गवळी बापानो, तुमकां आमचो मेस्तांचेर, कर्मिलितांचेर तशें हांगसर येवच्या सर्व भावार्थ्यांचेर आसच्या मोगा खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयचें मिसाचें बलिदान पेटोवन आमकां आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुमकां अर्गां पाठयतना आमची मागणी तुमकां भेटयता. आमच्या गवळी बापांक घट्ट दोन ताळयो. आतां निमाणें गीत गावच्या पयलें मोगाळ गवळी बापांक आयकोंक कडी जावन आमी आतुरी जाता म्हणून हांव बरवसतां. मोगाळ गवळी बापांनी तांचो मोगा संदेश आमकां दिचे म्हणून उपकार मागता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 40 वरां तुमी सोम्याक सांगात दिल्लो, सोम्याचें आराधन केल्लें, सोम्याक मान केल्लो आनी ह्या मुखांतर सोम्याची स्तुती गावन तुमचो सांगात सोम्याक दिल्लो आसा. मिसाचें बलिदान तुमी उर्बेन भाग घेतला आनी सोम्याक तुमी येवकरिस्तान घेतला. सोमी आतां तुमकां सांगात दिवंक तुमच्या काळजांत आयला म्हणलें तुमी मानून घेवचें. सोमी तुमच्या काळजांत आयला तुमकां सांगात दिवंक आनी हाका घेवन तुमी घरा वतना तो सोमी तुमच्या सांगाता आसा आनी आतां मात न्ही तुमच्या सांगाता सदांच केदळ पर्यंत तुमी ताका वोस म्हूण भायर धाडटात तेदो मुसर तो सोमी आमच्या सांगाताच आसा. हें आमी समजून काडया. सोम्याचे इश्टगत आमी सदांच बांदून हाडया आनी इश्टगत आमकां सोम्या सांगाता ताच्या प्रेजन्स इन द प्रेजन्स ऑफ क्रायस्ट जेजूच्या हाजरेंत आमचें जिवन मुंदून व्हरूंक आमी प्रयत्न करया म्हणून हांव तुमकां उलो दितां. भगवंत थापतो फाल्यां
निमाणो ब्रेस्तार पुरवां निमाणो शुक्रार ताचे उपरांत शेनवार आनी पास्कांचो आयतार क्रिस्ताच्या जिणेची विशेष गणितां भाग्यवंत गणितां ती आमी इल्ली पुरसोत करणं सोम्याच्या ह्या विशेष जिणेच्या विशेष गणितांचो इल्लो नियाळ करूंक प्रयत्न करया उडास करया कांय नाल्यार उडास म्हणी करया आनी निमाण्या ब्रेस्तारा आनी निमाण्या शुक्रारा येवकरिस्तांतलो जेजू ताका आमच्या आराधनाक दवरतात आमकां आमी इल्ली पुरसोत करणं सोम्या सांगता वेळ करचूंक आमी प्रयत्न केलें जाल्यार हे 40 वरांचो हो संबंद आनी की जिवो करूंक साध्य जातलें तशें करा म्हूण तुमकां उलो दिता म्हाका ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक फादर हांगाच्या सुपिरियरान म्हाका आपण दिलें संतोशान आयलां कित्याक म्हळ्यार तुमी इतलो त्याग कर्ण 40 वरां हांगासर सोम्या खातीर करचितना हांगासर येवन 1 वर मिसाचें बलिदान भेटोवंक तें उणेंच हांवें करचें सोम्या खातीर देखून संतोशान आयलां आनी तुमच्या खातीर हांवें मागलां तोच येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां सोमेस्तांक राखो सांबाळूं आमकां बेसांवांनी बरूं देव बरें करूं मोगाचेनो आतां आमी ताळयो पेटोवन उदकान ही 7-8 मिनटाची अर्गांगितां सांगाता मेळोन गावया. Gesù, Gesù, Rayang Sorai, Gesù, Gesù, tu makasai, Gesù, Gesù, Rayang Sorai, Gesù, tu makasai. Mujhe daya sa, to tujhe daya sa, to mujhe daya sa, to tujhe daya sa, sarvantachi yeta. Gesù janava, Gesù janava. Zaitam kadelapta Jesus janava Zaitam sai kol daunta Jesus janava raucha voka sankonamka adam soka Jesus janava Zaitam chezaunasa Oh Capitán Jesús, mucha calza. Oh Capitán Jesús, Capitán Jesús calza. Santosha ukute. Hallelujah, Yesu nanna rakshaka, nanna papa toleda. Santosha ukute. Jai Jai Dunya Deva, Jai 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 Krista Raya, Jai 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 Dunya Deva, Jai 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 Krista Raya, Jai 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 Pavitratnya, Jai 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 Priye Deva, Jai 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 Pavitratnya, Jai 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 Priye Deva. Desu de la amka, serva melon gabiangil, serves fora jeje, serva melon gabiangil, serves fora jeje. Sotra deva, Yesu deva, sotra deva, Yesu deva, ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಡೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಮರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಕರ್ಗಂದಿತೋಲೋ ಸೌಮ್ಯ ಕರ್ಗಂದಿತೋಲೋ, ಸಖ
सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका समर्पितलो अर्पण तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो दितलो सोम्या कर्गा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया देवा बापा हरसून गावया जेजू सोम्या हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया चिंतूंक ना देखूंक ना एदोळा बोगूंक ना असलो अपरिमित चिंतूंक ना देखूंक ना एदोळा बोगूंक ना असलो अपरिमित Jesus अपरिमित Jesus अपरिमित तर नासलो घर नासलो उंचा एक मेळ नासलो Jesus अपरिमित चिंतूंक ना देखूंक ना एदोळा बोगूंक ना असले शांत समाधान चिंतूंक ना देखूंक ना एदोळा बोगूंक ना असले शांत समाधान जेजूचे शांत समाधान जेजूचे शांत समाधान तळ नासले घड नासले उंचा एक मेळ नासले जेजूचे शांत समाधान मोगाळ गुरासोवे अहंकार मोरये आशीर्वादी आमकां मागीर तुझे कुरवेणीवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.